ते प्रत्येक स्टेप्स आमच्याच आंगार पडटा, लोकांक चड त्रास जाता. इट इज बिकमिंग अ गव्हर्मेंट ऑफ डोल्स. कोणाक लाडली लक्ष्मी, कोणाक आनी खंय अशें दिवन दिस इज नॉट गुड गव्हर्नन्स. दिस इज नॉट करेक्ट अँड प्रुडंट फिस्कल मॅनेजमेंट. जो अर्थशास्त्र जो हे आसा तो इट हॅज टू बी डन करेक्टली. Finances have to be managed. He is the manager of the finances. As a prudent manager, he has to manage the finances and the policies of the government. Financial manager cannot think like a politician. Should not think like a politician. कौटिल्य आणि चाणक्य हाणी म्हणा की सरकार म्हणटा तो कोण, ताणें सगळ्या जनतेक आपल्या भुरग्यां भशेन पळोवचें आनी वेवस्थीत पळोवचें, म्हणजे ताजे वेलबिंग ताणें पळोवचें. पण अशें म्हणा ताणें की ताका दुखय नासतना, म्हणजे ताज्या हात ताज्या बोल्सांतल्यान ह्या वर्साचें बजेट ताणें सुरू जाल्लें. हय, म्हणून कोटिंग कौटिल्य. हय, म्हणून त्या खातीरूच हांव त्याच हाजेर आयला हांव. आनी त्याच हाज्या प्रमाणे ताणें जशें म्हळें, एक गोष्ट आसा, प्रुडंट फिस्कल मॅनेजमेंट इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड. इट इज नॉट जस्ट टू बी टेकन लायटली. आतां एक गजाल कितें आसा, जर आमचो पयसो जो भितर येता तो जर फक्त आमी पगाराकच वापरतले अशें जर म्हणत जाल्यार इट इज नॉट अ फिस्कल मॅनेजमेंट. नंबर 2, एक गोष्ट आमी लक्षांत दवरूंक जाय, एट द सेम टायम डेव्हलपमेंट एस्पेक्ट्स हॅव टू बी लुक्ड इनटू. तूं आमच्या लोकांक उदक आनी लायट हाज्या वंचीत करूंक शकना. आतां दुसरी एक गजाल पळया, आमचें गोंय हें सुपुल्लें गोंय. आमची डेमोग्राफीक प्रोफायलच कितली, 14.5 लाख लोक आमचे, तातूंतले 30% आमच्या भायर. आज हांव सदांच तोंड वाजोवन म्हणटा की आमी गोंयांत आमच्या नेक्स्ट जनरेशना खातीर केलें कितें. आमी हांव सांगता म्हणून वचूं नाका, प्रत्येक बस स्टँडार वचा, प्रत्येक रेल्वे स्टेशनार वचा आनी जाणटे लोक भुरग्यांक टाटा बाय बाय करता ते पळय. कित्याक? बिकॉज वी हॅव नॉट बीन एबल टू क्रिएट ऑपॉर्च्युनिटी फॉर देम. इज इट द रायट वे? तांच्या खातीर आमी कितें करता? वॉट आमी म्हणटा की गोंय पॉस्टरिटी खातीर दवरचें. कोणा खातीर? जाणट्या लोकां खातीर? फक्त जाणट्या लोकांनी बसून हे करपा खातीर? आनी वॉट आर वी डुईंग फॉर द यंग जनरेशन? चाणक्याच्या कौटिल्य शास्त्राचेरच हांव रेफर करून उलयता. आतां आमी जेन्ना फर्स्ट डिबेट केल्लें, जे दीस बजेट मांडिल्लें ते दीस, तेन्ना ह्यो गजाली मुख्यमंत्र्याक स्वता विचारिल्ल्यो. एखादी गोश्ट हातांक पर्यायी तूं जें रेव्हेन्यू मोबिलायजेशन करता सरकार, ते पयशे हातांक येवचे पयलींच तूं हातां आशिल्लो पयसो कसो वगडावपा लागता. 1 एप्रिलाक वॅट सोडलो आनी कितें लाडली, तुका पर्यायी पयसो येवपा लागूच ना. सीएमाक एक लिडर ऑफ ऑपोजिशन जेन्ना परिकार आशिल्लो तेन्ना विधानसभेक एक मुद्दो तो काँग्रेसी नांवान म्हणटालो की तुमचे कडेन म्हयन्याक इतले पयशे ना, तुमच्या हातूंत बजेट डेफिसीट आसता. एक फाटले परून ताणें बजेटा मुद्दो काडिल्लो, 15% तुमचे कडेन पयशेच ना, तुमी बजेट डेफिसीट दवरला, म्हयन्याक 100 कोटी तुमकां कमी पडटले, 80 कोटी. आनी त्या बजेट डेफिसीटाचेर ताणें व्हडलो हें केलो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसतना. तो जेन्ना सीएम जालो ताजे बजेटाक 16% बजेट डेफिसीट. जो मुद्दो तो आपूण ऑपोजिशन आसतना काडटा तो वायलेट करता. लायबिलिटीचेर तो उलयलो. जनरल प्रोविडंट फंड जो आसता सरकारी एम्प्लॉईचो, इट इज अ 8% लोन ऑन गव्हर्मेंट, कारण तो तांकां दिवपाचो आसा रिटायर आसतना. एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर म्हणटा, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसतना इट इज अ लायबिलिटी म्हणटा ती पब्लीक डेटा ती एड कर, बिकॉज इट इज एन लायबिलिटी ऑन द स्टेट जीपीएफ. पूण तो जेन्ना चीफ मिनिस्टर जाता, ही सेज लोन इज एन एसेट, इट कांट बी एडेड इन जीपीएफ पब्लीक डेट. म्हणजे कौटिल्य शास्त्र जें आसा, चाणक्य म्हणटा तो कितें, चाणक्य पयशे लोकांक वाडटलो, दुसरे कडल्यान पयशे म्हजे ह्या हातां येवनी दिता. चाणक्य येवचे पयलीं काडून दिवचो ना. दिस इज कौटिल्य. टायम म्हजो सोंपला, पण म्हाका कमिंग टू द एंड ऑफ दीस म्हाका क्रिस्तोफर एक सांगात, इन दीस प्रेझेंट सिच्युएशन जेन्ना लोकांची परिस्थिती अशी आसा जशी तुमी सांगले तशी, पब्लीक फायनान्साची परिस्थिती ते सांगतात, सो खंय तरी दिसता की टील दीस एप्रील गव्हर्मेंटाक कितें तरी ऑल्टरनेट सोर्सीस ऑफ रेव्हेन्यू मेळटले, ऑर दीस बजेट इज गॉन. Looks that situation is bleak. अशें दिसता की फुडें आमकां काळोखच दिसता. पण त्याच परी असो एक विश्वास आसा की मायनिंग बेगीन चालू जातलें. केंद्र सरकार आनी स्टेट गव्हर्मेंट दोगांयनी मेळून कितें ना कितें उपाय काडून मायनिंग चालू जातलें. कशें? ऑन अ सस्टेनेबल सायंटिफीक अँड करेक्ट बेसिस. जशें पयलें चल्लेलें तशें आमी म्हणिना चलचें म्हणून. पण त्याच परी जशें आमच्या मांगिरेश बाबान सांगलां की टुरिझम जो आसा तो आमी खरेंच वी आर नॉट वर्क फॉर इट. वी आर जस्ट लायिंग डावन अँड सेईंग लेट टुरिस्ट ट्रेड टेक प्लेस.
आमी खरें काम करिना. We are not explored. No, we are not really going into on a scientific, dedicated, abiding tourism policy. So, yeah, आमचे policies ना चलता म्हणून चलता. We are, I would say, a Fidalgo type of economy, you know. So, yeah, this is part of a hallmark of a what would you call it? Way of life. And हातूंतल्यान आतां आमी ह्यो mining झटको जो पडला, in one way, let us take it as a godsend opportunity for us to, we are on the crossroads now. It's a godsend opportunity. We have to make the best of it. We have to come out of this successful. Successfully. वांगडी बाब तूं सांग कितें दिसता बजेट डूम्ड काय कशें बशें मनोहर पर्रीकार सेव करतलो? See, I tell you, there is always a way out. We are on the right track now because we 6 महिने जाला तेन्नाच आमी एक्शन टेकन रिपोर्ट आणि रिव्यू करपाक लागल्या आणि हे जर करीत हे परत सारासार विचार करून तांणी सांगलें तशें वी कॅन डेफिनेटली टर्न इट अराउंड. इट इज नॉट अ डिफरंट पण खंयच्यानूतलो ऑल्टरनेट रेव्हेन्यू वी हॅव गॉट ऑल्टरनेटिव्ह पण आयकून घेवपाची क्षमता आसूंक जाय. आयकून घेवपाची क्षमता आसूं जाय. आमी ऑल्टरनेटिव्ह मिन्स दिवंक शकतात. इंडस्ट्री इज रेडी. हय आमी हांगा ओपन करूंक शकना कित्याक हांगा प्रत्येक अशी गोष्ट आसा की आमी जर सांगलें ती आपली गोष्ट म्हणून फुडें वता. म्हाका तशें नाका. हांगा येवनी आमचे कडेन वी वील गिव ऑल्टरनेटिव्ह. वी हॅव गॉट ऑल्टरनेटिव्ह. इंडस्ट्री इज रेडी. सुयश बजेट डूम काय आशा आसा? आशा आसा, डेफिनेटली आशा आसा सरकारान करीत जाल्यार, कारण मायनिंग कॉन्स्टिट्यूट्स ओन्ली 20% ऑफ द गोवा GDP. 80% वाठारांत सरकाराक स्कोप आसा करपाक, प्रोवायडेड ताज्यो ज्यो 4 बुमींग इंडस्ट्रीज आसा गोंयच्यो. पयलीं मायनिंग गेली तरी टुरिजम, लिकर इंडस्ट्री आनी रियल इस्टेट इंडस्ट्री हातूंक जो 50% ब्लॅक मनी घोळटा तो सरकाराक इकॉनॉमीक हाडून पॉझिटिव्ह करून इकॉनॉमीक घोळोवचो पडटलो. थंय केल्यारच सरकार रेव्हेन्यू फ्रंटाचेर सेव जावंक शकता. सरकारान जो पयसो घाला, सरकार आतां घालता ऑल्टरनेटिव्ह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन म्हणून एग्रो सेक्टर ताका टॅक्स दिवचो ना बिकॉज इट इज अ सबसिडायज इंडस्ट्री. थंय 90% सबसिडी चलता. थंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो, तुका पयसो येवचो ना. पूण पयसो हाडटलो जाल्यार ताका टुरिजम, लिकर आनी रियल इस्टेट ह्यो नेक्स्ट इंडस्ट्रीची लिकेज ब्लॅक. लास्ट सेंटेन्स सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडल्यान भरपूर ग्रांट स्टेट गव्हर्नमेंट हाडूंक शकता. देर शूड बी वन ऑफिसर ओनली टू लूक आफ्टर दॅट. यू वील गेट मोर दॅन वॉट यू कॅन. सो ह्या हाजेर आमी आयची भासाभास सुद्दां वेळ सोंपला. म्हजो खुबशे मुद्दे डिस्कस करपाचे आशिल्ले पण खुबशे मुद्दे आयल्यात. कशी परिस्थिती आहा ताजें चित्र ताणें मांडलां, क्रिस्तोफरान मांडलां, सुयशान मांडलां, मांगेशाबान मांडलां आणि त्या हाजेर आमी सद्याक एक आसा आशा सोडिल्ली ना. पॉझिटिव्ह आसात पण सरकारान आतांच करेक्टिव्ह मेजर्स घेवच्यो पडल्यो, ओपन अप जावचें पडलें आनी जाल्यारच कितें तरी एप्रील मे जातलें अशें सगळ्यांक दिसता. तुमी आयले ही भासाभास केली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.